ज्येष्ठ नागरिकांक तांच्या हक्कांविशीं जागृत करपाक कायद्याची जाण करून दिवपाक वाळपय सिनियर सिटीजन फोरमा खातीर जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक ज्येष्ठ नागरिकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। आरडेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। तिसरो कायदो जालो मेंटेनन्स ऑफ वेलफेअर पेरेंट्स एंड सिनियर सिटीजन एक्ट 2007। हितून भुरग्यांक बापाचेर अन्याय करचो म्हणजे तिनूय एक्ट एकाच घरांतसून सुरवात जाता। बायल येयली जाल्यार तो मन क्रायम अगेन्स्ट वुमन म्हण येता, भुरगो येयलो जाल्यार क्रायम अगेन्स्ट चायल्ड म्हण येता, आनी जाणटो आमचो येयलो जाल्यार क्रायम अगेन्स्ट सिनियर सिटीजन म्हण येता। आतां जबाबदारी अशी आमची की तिगांकूय सांबाळून वांगडाच घेवचें पडटा एका रितीनसून, आनी तिगांकूय न्याय दिवचो पडटा। आतां सिनियर सिटीजनां सांगल्या प्रमाण सगळें गोंय बरो तो चवळ जाल्लें आहा, सगळे तेंचे रायट्स तेंचे सगळे एक्टीव जाल्ले। तेंचे मेन म्हटल्यार सिनियर सिटीजन मेंटेनन्सान सगळें येता, क्लोथींग, मेंटेनन्स, तेजो फूड, हेल्थ ट्रिटमेंट, हे सगळें एका मेंटेनन्सान येता। दुसरें सेक्युरिटी आनी सेफ्टी। सेक्युरिटी म्हटल्यार तेका आमी आदार दिवप, आनी तेका सेफ्टी कोणी खंय केन्ना हें करतलो जाल्यार पुलिसांचो आदार पयलीं आसता। आतां त्या खातीर गव्हर्मेंटान फाटल्या फावट ऑल गोवा फेडरेशन चेअरमॅन प्रेसिडेंटाची इनिशिएटीव, तेंच्या खातीर हो 1090 नंबर येयलो। तेच पणजे जाल्ले फंक्शनाक तेंच्या खातीर इनोव्हेशन जावन बीन हेल्पलायन केली। 100 हो नंबर आसाच, 100 हो सगळ्याक एक्सिडेंट जालो जाल्यार आमची ती पळयता, पूण 1090 हो स्पेशल फक्त हो सिनियर सिटीजन तेंच्या खातीर। कित्याक भुरग्यां खातीर हेल्पलायन दुसरी आहा 1090, तो चायल्डाक हेजेर 1090 फोन करीत जाल्यार तें दखल घेवची पडटा, तेका आमकां रिप्लाय दिवचो पडटा आमी कितें केलें, आमी विजीट केली काय ना, आनी तेजो कन्सर्न हें रिपोर्ट दिवचो पडटा। आतां सिनियर सिटीजन कसो जेका 60 वर्सां जालीं हो मान्य आहा, पूण सिनियर सिटीजन असो की जेका हेल्पाक कोण ना, जेका घोव-बायलां दोगांच रावता, ती जाणटी आहा, तेका कोण शेजारी ना, तो प्रायोरिटीचेर। जे फॅमिलीन जॉयंट फॅमिली आहा, जे फॅमिलीन सगळीं आवय भुरगे आहा, नातू आसा, तेका हेल्प करपाक ती आसता। पूण जेका कोण ना, जे समज भुरगो एब्रॉड आहा, तो हांगा परत ना, तेका खबरूच ना कोणाकूच तें कितें जालां तें, त्या खातीर हो नंबर यूज करचो अवश्य ना, तुका सगळ्यांक तेज्यानी 100% तुमकां सहकार्य मेळटलें